डेव्हलपमेंट जर जातलो जाल्यार थोडो त्या करचोच पडटा. अरे थोडी झाडां मारली इल्लो दोंगर कापलो म्हणून कितें जावप आसा. सत्तेक आशिल्ले आणि पैशान कुड्डे जाल्ले लोक तेन्नाय आशिल्ले आणि आजूय आसात. हे सरकार आमका मुंडाक आणि बाकीच्या आदिवासीक फालतू कशा समजतात. ह्या लोकांक हांगच्यान काढल्याशिवाय आमकां हे सगळे मेळचे ना. तांची संख्या खूप असत पण तांच्या भितरूच एकवट ना. पिरसाक शिक्षणाची आणि वाचनाची खूप आवड. प्रत्येक मनशाक जसो जगपाचो आणि श्वास घेवपाचो अधिकार असता तसोच तेका शिक्षणाचोय असता. हेकाच समानता म्हणटा. आमचो धर्म समजिकायेचो मनीसपणाचो. आता तू आमच्या राज्यकर्त्यांक धर्म शिकयतलो. तुम्ही आदिवासी जनावरां ती जनावरां. घातकी तुम्ही घातकी. आम्ही घातकी न्ही, घातकी आणि फटींग तुम्ही. ताणे एका पुरिल्ल्या बायलेच्या मड्यावयली वस्त चोरली आणि ती हाडून म्हाका विकली. योग्यता ही मनशाच्या कर्मात असता. तू ज्ञानाचो उपासक, तुका शिकोवप योग्य ठरतले. ही जी जमीन ते आपले म्हणटा पळय ती खरी म्हणल्यार आमची आवय. तिची राखण आमी करपा जाय. कितकें सांगलें जाल्यार तुमकां अक्कल ना न्हू. पगडी बांदपाचो अधिकार फक्त ब्राह्मणाक आणि जमीनदारांकूच आसा. तुमचे सारक्या जंगली मनशाक ना. आमचे जल जंगल जमीन ह्या दुष्टांच्या हातातल्या मेकळे केल्या बघार आम्ही रावची नात. एक तर तेका धरा ना जाल्यार मारा. आमी निमण्या श्वासा मेरेन झोजया. नाका नाका. तू जितो उरलो जाल्यार कितल्योश्योच क्रांती घडटल्यो. शाबास बिरसा, तुम्ही आदिवासी भावां खातीर केल्लें काम लोक सदांच याद दवरतले. शाबास. अन्याय पावता तेंगशेर उजाचो घेर तुटलो हो बांध धीराचो. घट्टले सामाटले असा तितली ताक तुमच्याकडे. हय कासार येता नालायक बेईमान मरे तुम्ही. सकाळ फुडें माझ्या दारान येऊन जेन्ना उभे रावतात न्ही शिरवीसो जाय पैसो जाय म्हणून तेन्ना खंय वता रे तुमची आवय.